नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीचे कोफुसांव. स्किमीचेर विचारल्यार मंत्री दाखयता पार्सेकार पर्रीकारा कडेन बोट. बारीकसाणी कोणाकच खबर ना. खुनी बापूय कादयेत. धुवेचेर निमणे संस्कार. बापायची आनिकूय कर्मां एक एक उक्ताडार. बायलेकूच सोपोवपाचे यत्न. तो पयली सावनूच माथे फिरो. बीजेपीचे आमदार घालतात मंत्र्याच्या नावान शबय. 12 मंत्र्यांतले फक्त 3 जाण परफॉर्म करतात. बाकीचे बिनकामाचे. मतदारसंघात तोंड कशें दाखोवप? मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. एसीबीन काणकोण सब रेजिस्ट्रार ऑफिसांतल्या क्लार्काक लांच घेतना धरलो रेड हँडेड. एका बायलेचे नाव बदलूंक मागली लाच. गोंयचो मुख्यमंत्री पर्रीकार काय पार्सेकार? आपाचो प्रश्न. पठाणकोटात हल्लो. पुलगांव उजो. पर्रीकार गोंयांत. रक्षा मंत्र्याक धांवडाचो पडटा प्रधानमंत्र्यान. पर्रीकाराची धजा. खबरो विस्तारान. दीनदयाळ इन्शुरन्स स्किमीचे कोफुसांवूच जाला. स्कीम कोणाची, तिचेर काम केलां कोणे आनी ती चालीक लावपी कोण तातूंतूच सगळ्याक घुसपलां. स्किमीचेर कितें विचारल्यार मंत्री फ्रांसीस आदलो भलायकी मंत्री पार्सेकार आनी आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें नांव घेता. मुख्यमंत्री म्हणटा स्कीम करूंक घेतिल्ली पर्रीकारान. आतां स्कीम लागू जाली तरी बारीकसाणी कोणूच नकळो. खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार बाब मनोहर स्कीम सुरू केली. आमचो बाब लक्ष्मण पार्सेकार मुखेलमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आसतना. आनी कितकीशी वर्सां लागली ती स्कीम तयार करपाक. पूण हे स्किमीचे सगळे श्रेय वयता आमचे बाब लक्ष्मण पार्सेकार. तो आरोग्य मंत्री आसलो फाटल्या नोव्हेंबर पासून. हो फाटलो न्हू, तेजे फाटलो नोव्हेंबर पासून 14 पासून तो आसलो. आनी बाब मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर. तेंची स्कीम ही तेंच्यांनी तयार केल्ली. पूण म्हज्या नशिबान ती हांव आयज रिलीज करता. म्हणजे म्हाका तें आयतें गावलां. खूब फाटी ते आयतें गावता कोणाकय. म्हणटकच ते घडटात समाजान. थंय घडटात. आवय बापूय जोडटा आनी भुरगो मोडटा म्हणटा पळय ते भशेन ते. म्हणजे ह्या योजनेन 2 मुख्यमंत्री पळयले. ह्या योजनेन 2 आरोग्य मंत्री पळयले. ह्या योजना पूर्ण जाता म्हणे पर्यंत 3 हेल्थ सेक्रेटरी पळयले. म्हाका दिसता फक्त डायरेक्टर एकटो आसा. डायरेक्टर बदलूंक ना. ज्या योजनेचेर म्हज्या अंदाजान किमान 400 ते 450 तास गेल्ले आसतले रक्षा मंत्र्या पासूनचे. अनेक मिटिंगो रातच्यो 12, 11:30, 1 पर्यंत सुद्दां चलताल्यो. पण प्रत्येक गजालीचो बारीक आमी कीस काडून तें चूक कशें जातलें, कीस काडून तो विशय बरोबर कसो जातलो. म्हाका अभिनंदन करपाचें आहा की आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांचे की तांच्यांनी जे कितें कश्ट आमी केल्ले ते फुडें येले आनी आयज एका बऱ्या स्किमीची सुरवात केली. पयलींच ह्या स्किमीन येवंक प्रायवेट हॉस्पिटलां फाडीफुडें जातात. तांचे कडेन डील करतले जाल्यार आतां मेरेन स्कीम हाताळ्ळ्या 3 मंत्री आनी 17 ऑफिसरांनी. आपान हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या कारभाराचेर फोग काडलो. सरकाराक कितें चल्लां तें खंय तांकांच खबर. Obviously, the health minister himself had no clue about the details of this scheme, and the scheme itself is nothing but an admission by the government of Goa that it has failed completely to provide dependable, affordable healthcare services to Goans. So this is a complete admission. This healthcare scheme is nothing but a sham. It is a admission of the abject failure of the Bharatiya Janata Party led government of Goa to provide the basics of healthcare. We have seen that none of the private hospitals have been even consulted. They are holding meetings now after launching the scheme. There are various holes in this scheme. We don't know if a single Goan will ever benefit from this scheme. The healthcare system in Goa is in the ICU. And the BJP-led government is trying to fix it by putting a band-aid on it. That's all I want.
इतल्या मजगती हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीन लोकांक रजिस्टर करपाक आरोग्य खात्यान गोंयभर केंद्रां उक्ती केल्या. पेडणे आनी म्हापशा केंद्रां सुरू जाली. हेल्थ कार्डां GAL दितले. जी फॉर्मां भरून हांगा फॉर्मां दिवची जेणे करून 15 तारखेर जी आमी पयली कार्ड आनी बाकीची कार्डां इश्यू करतले ते बेगींतल्या बेगीन जावची लोकांक मेळची हेच्या खातीर ही सुविधा आसा. लोक किंवा लोकप्रतिनिधी जे आसात ते आपले काम फॉर्मां भरपाची लोकां पर्यंत पावोवपाची आनी हांगा पर्यंत पावोवपाचें काम आपापल्या पर्यंत करतले. फुडलो फ्रायडे पर्यंत 17 आमची जी सेंटरां आसा ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी लोकांक सारके थंय फॉर्म्स मेळटले. फॉर्म्स भरपा खातीर थंय आमच्या स्टाफाची मदत मेळटली. आनी ह्या शिवाय आमी शेनवार आयतारा म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम 11-12 तारीख फुडले 2 म्हयने प्रत्येक विलेजींनी आमचो स्टाफ वतलो, हाजें अवेरनस करतले, थंय कॅम्प्स दवरतले म्हणजे थंय फॉर्म्स प्रोवायड जातले लोकांक. हाजें आमचे भरपा खातीर फॉर्म्स कितें जी मदत जाय ती आमचे स्टाफ दितले. आनी इतकी खात्री दिता सगळ्या गोंयकारांक की प्रत्येक जो फॅमिलीज आसा विल बी कवर्ड. पॅनीक जावपाची गरज ना, कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शंकर रेड्डीन आपल्याच धुवेक सोंपयली. कोणी बापूय पुलिसाचे कादयेंत आनी धुवेचेर निमणे संस्कार चालू आसतना त्या बापायची आनिकूय कर्मां एक एक करून उक्ताडार येत आसात. फाटल्या 2 वर्सांत 2 फावट ताणें आपल्या घरकान्नीकूय सोंपोवपाचो यत्न केलो. तेन्ना ताका लोकांनी बडयलाय. असल्या कर्माक लागून पुलिसाचे कस्टडीतूय हे पयली दीस काडल्यात. पयलीं सावनूच तो हिंसक आनी माथेफिरू. 69 बापायन धुवेचो कोयत्यान जीव घेतलो. आयकतल्याचे काळीज चर्र जाता. शंकर रेड्डीन 20 वर्साची धूव सुजाताच्या तकलेर कोयतो मारलो. बुधवारा दनपारा हो खून जाला. दुसरे धुवेचोय तो तसोच जीव घेवपाचो. वेळ बरो म्हूण ते सालवार. हो प्रकार घडला तेन्ना शंकराची घरकान्न घरा नाशिल्ली. केशीचो इतिहास पळयल्यार शंकराक एक बापूय आनी एक घोव म्हूण असली कर्मां नवी न्ही. तो मनीसूच हिंसक. हे पयलीं 2 फावट ताणें आपल्या घरकान्नीक मारपाचो यत्न केला. पुलिशेंतलीच सुत्रां आतां सांगतात. 11 जानेर 2014 शंकर रेड्डी आनी ताजी फामील चिमला रावताली. शंकरान एक दीस आपल्या बायलेक जिती मारता म्हणून तकलेर पारय घाली. उपरांत सुमार 4 म्हयने तो ओल्ड गोवा पुलीस लॉकअपान उरलो. 26 जानेर 2016 शंकरान ताजी फामील 69 रावताली तेन्ना शंकरान बायलेचेर मारता म्हणून एक्टिवा व्हरून घाली. ती रस्त्यार पडल्या उपरांत तिका बुरश्यो गाळी घाल्यो. ते पळोवन लोकांनी खंय तेन्ना ताका येतिश्ट बडयल्लो. तेन्ना शंकराची बायल आनी पूत होणा आउटपोस्टार कंप्लेंट करपाक गेल्ली. थंय पुलिसांनी कंप्लेंट घेवंक ना. तांकां सांखळी धाडली. उपरांत विशय खंय सेटल जाल्लो. शंकर वता थंय फामिलीक त्रास करतालो, बडयतालो. बायलेचेर कितलेशेच फावट ताणें हात घाला. फामील ताका सोडून होणा आयली. थंय तो तांचे फाटल्यान लागलो. पुलिसा कडेन वचून पासून पुलिसांनी मनीसपण दाखयलें ना. होणा, ओल्ड गोवा, सांखळे पुलिसा कडच्यान शंकराच्या फामिलीक कांयच आदार मेळना. मनीसपण नाशिल्ल्या पुलिसांनी वगडायलें. ना जाल्यार आयज सुजाताचेर आनी ताच्या फामिलीचेर ही वेळ येवची नाशिल्ली. सुजाताची कूड शुक्रारा होणा निमणे संस्कार करपाक येल्ली. शंकराची दुसरी जखमी धूव सद्या GMCन दीस काडटा आनी शंकर पुलीस कस्टडीन. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी अविनाश जोशी. बीजेपीचे आमदार आपल्याच मंत्र्यांच्या नांवान शबय घालतात. 12 मंत्र्यांतले फक्त 3 जाण खंय परफॉर्म करतात. बाकीचे कांयच काम करिनात. मतदारसंघांनी त्रास जाता. लोकांक तोंड दाखोवचें पडटा. येता त्या अधिवेशनात स्वताच्याच मंत्र्या आड आवाज चडोवपाची शिटकावणी बीजेपीच्या आमदारांनी खंय मुख्यमंत्री पार्सेकाराक दिल्या. बीजेपीची शुक्रारा मिटींग जाली. वेंचणूक लागीं पावता तशी एकलो आमदार पेंडींग कामां तडीक लावंक पेटल्यात. बीजेपीची शुक्रारा मिटींग जाली. कांय आमदार आनी मंत्री आशिल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण बसकेन उलोवप जाला ते हे. 12 मंत्र्यांतले फक्त 3 जाण परफॉर्म करतात. बाकीचे काम करिनात. मतदारसंघांनी त्रास जाता. लोकांक तोंड दाखोवचें पडटा. विधानसभेन स्वताच्या मंत्र्यांचेर आवाज सोडोवपाची शिटकावणी. मिटींग खंय PWD आनी बाकीच्या कामाचो रिव्ह्यू घेवंक आपयल्ली. बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स डिस्कस करतात. अजून PWD हा वॉटर सप्लाय इज देयर, रोड्स इज देयर. PWDचे जुदिनाचेच सगळे. नो, PC इज कम देयर. PC प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWDचे. हय, सगळ्यांचे आमदारांचे घेतले. आमच्या PWDच आसता, नॉन कितें आसता, कांय नासता. आयज सगळ्या
इंजिनियर्स ऑफ PWD आणि GSIDC इंजिनियर्सांक आपयले जी कामां आमदारांची पेंडींग उरल्या ती ऑल फायल्स टू बी क्लियर्ड इन द रेंज म्हणून सांगला, म्हणजे पास करचे एस्टिमेट जे जाल्ले आहा ते टेक्निकल सँक्शन घेवन एडमिनिस्ट्रेटीव आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन हे जावचे म्हणून आयज CMान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा टू ऑल द इंजिनियर्स ऑफ PWD आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसलो पार्सेकर आनी GSIDCचे रिप्रेझेंटेटीव येयल्ले. सगळे इनकम्प्लीट कामां जी आहा, कोणाचे फुटपाथ्स आहा, कोणाचे रोड्स आहा, सो सून आफ्टर रेन्स दे कॅन टेक अप दॅट हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड्स. पावसान प्रोसिजर करचो, प्रोसिजर कंप्लीट करचो. आनी ताका PWD मिनिस्टर सुदीन आसले मिटिंगेन? ना सुदीन बाब नासलो, बट तेचे सगळे इंजिनियर्स आनी स्पेशली वॉटर सप्लायचे डिविजनाचे आसले. सम MLAs had issues including me in Kalangut. Water supply is not regular, म्हणजे irregular water supply आमकां आहा. सो न्यू सांप बांदपाक आमी दिल्ली आहा कलांगुटान, अंडरग्राउंड टँक आनी ओवरहेड टँक. तेजो एक्सपेंडिचर सँक्शन 3 crores म्हाका सँक्शन दिता हांगला CMान ह्या विकान. कामाचे जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक विराम.